आमच्या काकुळकारा म्हणून गीतावानी सगळे सृष्टी संगीत तू सर्वे स्फूर्तनी भूलोक आमच्या जायना पृथ्वी तुझी वरती कशी काय तुझी कीर्ती प्रणाम तुका सुमिया वंदन तुका दुनिया स्वर्गा पृथ्वीच्या सारा काकुळ तुझी गागय जीवी तुझे लाभ देवा आमच्या काकुळकारा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. भाव भयणीनो, प्रस्तावनांत आमी येदोळूस आयकलां शेगुणी जिणये मारिफात आमकांच पवित्र करूंक आपणे मेळना. पवित्रपणाची वाट जावन आसा एक आमी आमकांच वळखोवचें, आमचें उणेपण वळखोवचें, आमी पेल्या थंय केल्ल्या पातकांची वळख धरची आनी देवा लागीं बोगसणें मागचें आनी ती कृपा आमकां पवित्र करता. म्हळ्यार पातयेणीन आमी सगळां सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदारा देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून मागीर वचनां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थन मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमचीं पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. सुमिया काकुळट सुमिया काकुळट Krista kagut ke, Krista kagut ke, सुमिया काकुळट सुमिया काकुळट. प्रार्थुया. अनंत देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजो एकलोच पूत आमच्या सैभान दिश्टीक पडलो, आमचे सारको जाल्लो आमी ताका वळखिलो, तशें आमी ताचे उद्देशी काळजान आनी मनान बदलून ताचे सारकी जावंक आमकां आमी पावो म्हूण मागता. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. कोलोसेकारां बरयल्या पत्रांतले वाचप. देवान विंचून काडिल्ली तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची देखून कणवेळ्याचे, दयाळ्याचे, दिनपणाचे, मोवाळ्याचे आनी सोंसणिकायेचे काळीज तुमकां आसूंक जाय. एकामेकाक सोंसून व्हरा आनी एकामेकाक दुरसोंक कारण आसा तरी एकामेकाक बक्षिया. तुमी दितात ते बोगसाने सोम्यान तुमकां दिल्या त्या बोगसान्या बरी जावं. पूण ह्या चडशे गुणाप्रास चड तुमचें थंय आसूंक जाय मोग. मोग हे शुगुणे संपून करता आनी ते एकवटायता. क्रिस्ताचें समाधान तुमच्या काळजांनी रास करूं. एक कुडीचे सांदे जावन जाल्ल्यान त्या समाधानाक तुमकां आपोवणें मेळ्ळां. ह्या शिवाय उपकारी मनाची तुमी जाया. क्रिस्ताचें उतर तुमकां तुमच्या काळजांनी उदंड बरोवन आसूं. खरें जानवायन एकामेकाक शिकया आनी बोधबाळ सांगा. किर्तनांनी, गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन करून तुमच्या काळजांत देवाक अर्घ दिया. उतरान जावं करणेन जावं जें कितें तुमी करता तें सकट सोम्या जेजूचे नांवी करा. ताचे मारिफात देवा बापाक अर्घ दिया.
देवाचें उतर हें आपले संसंकार सारखे कणगेतल्या देवाची सोपून दाखयतलो. आपले सासंकर सारखे कणगेतल्या देवाची सोडवण दाखयतलो. देवासुते सर्वेस्पर रस्त्यामध्ये सुद्धा सोबीत सुंदर सियोनातून तो पसरता. आपले सासंकर सारखे कणगेतल्या देवाची सोडवण दाखयतलो. मोलपाकांनी प्रत्येकटो साक्षी केया म्हणटा परचे आपले मुसुबितार आपुलूच म्हणटा. आपले सासंकर सारखे कणगेतल्या देवाची सोडवण दाखयतलो. दिनवासली सोयजमेटून देवाची कस्तुती तुज्यो आंगल्यो सांबाळून ताका अर्गांती. आपले सासंकर सारखे कणगेतल्या देवाची सोडवण दाखयतलो. आपले सासंकर सारखे कणगेतल्या देवाची सोडवण दाखयतलो. Alleluia kavya sonya kasiya tacha povit nava bhukli kusarya. Alleluia kavya sonya kasiya tacha povit nava bhukli kusarya. Vitangam novi sonya navarya kinare vaso Takavasiya Tachi Shrishkatya Ameliyaya Tachi Borepo Ame Vakanya. Alleluia Kavya Sumya Kasiya Tacha Pavitnava Bhukli Kusaya. Alleluia Kavya Sumya Kasiya Tacha Pavitnava Bhukli Kusaya. सर्वस्व तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. सामते परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्त. महिमा तुका येसुम्या. अशी दरवटांतल्यान भितर सरा कित्याक नासाक व्हरता तो धारवट रूंद. तो मारोग इस्कल आनी तांतल्यान पयण करतले पुष्कल. पूण जिविताक व्हरता तो धारवट ल्हान. ती वाट अशीर आनी ती मेलची थोड्यांकच. फटकिऱ्या प्रावद्या विशयान 17 घेया. ते तुमचेशी बकऱ्याच्या वेसान येतात पूण भितरल्यान ग्रासूची वांकणां. तांच्या फळांनी तुमी तांची वळख धरतल्यात. कांटेरीन दाखो कुंटूंक मेळनात वा सरांट्यार अंजुरां काडूंकी मेळनात. तेच परी हर एक बरो रूख बरें फळ दिता आनी पाड रूख पाड फळ दिता. बऱ्या रुखान पाड फळ दिवचें बरी ना आनी पाड रुखान बरें फळ दिवचें बरी ना. बरें फळ दिना तो हर एक रूख कातन उज्यान लासतात. देखून तांच्या फळांनी तुमी तांची वळख धरतल्यात. देवाचें उतर ये वाखाणी तुका क्रिस्ता.
शेगुणी जिवीत करता आमकां पवित्र. ह्या विशयाचेर नियाळ करता आसतना देवादेन विल्पिरबिंबसान लिखलेलें एक अर्थाभरीत गीत, ताचे थोडे शब्द आतां आमी आयकुया. तें गीत, तें पद, तें मुख्य एक चरण आमी गायतले. माय म्हणटा काले शेगुणाचे, बाई म्हणटा बरे तुझे गुण. वाड्यांत लोक संतोष पावता, खुशाल जाला. कित्याक येता म्हणून शेगुणाची सून. कितले सोबीत शब्द. हें पद विलपीन गायिल्लें जावंक पुरो. आतांच्या काळार माय हें पद म्हणटा गे, बाई हें पद म्हणटा गे, वाड्यांत लोक हें पद म्हणटा गे, म्हणटात गे. कोणाय अशें अशें करतात. खाल जालां कित्याक म्हणून नजो. तर एका रितीन आमी वळखात हांव शेगुणाची सून, ह्या शेगुणाचो मनीस आमकां तिके पळोवनसो विरळ जाला. कित्या खातीर शेगूण नांत आज. बहुशा आमी अशें चिंतयेत, मनीस आज आपणाच्या भितरल्या सोबायेक चड म्हत्व दिता गे भायल्या सोबायेक चड म्हत्व दिता. तुमी सांगा. होय, आमी सकाळीं चड वचोन भायल्यान हांवें सोबीत दिसाचें म्हणून प्रयत्न करता. आनी ह्या खातीर आमी सोबीत रितीन अलंकार करता. आज आमकां नमून्याचे विविध केश अलंकार आयल्यात. खंयच्या खंयच्या रुपान ते केस कातरचे करचें, डिजायनां करचीं तें आमकां पळोवंक मेळटा. कितल्याय मोलाचें कॉस्मेटीक जाल्यार वण्णी तें हाडून आमकां सारयजेस. कित्याक म्हळ्यार हांवें पिंक 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 भायर सोबीत दिसाचें न्ही गे, सोबीत दिसाचें आमची आशा. त्या खातीरच आमकां दादल्या मनशांक आनी स्त्रियांक ब्युटी पार्लर्स आसा जाल्यार आसात की ना? आसात न्ही? वेतात की ना? वेतात. अशें म्हणून न्ही, अशें म्हणून न्ही, वेतात की वेता हांव खंडीत. सूख आसा गे? ना ना, सूख ना पा. वेच्यान सूख ना. देखून थोडे संस्थे आयल्यात वी केअर म्हणून. तुका बारीक करीचे, स्लिम करीचे, ट्रिम करीचे, सोबीत करीचे. ताका जिम्मा आयल्यात, ताका मसाज पार्लर आयल्यात. हें सगळें आसा. आनी त्या खातीर मनीस केदोळ पर्यंत भायल्या रुपाक सोबायेक इतलें म्हत्व दिता गे, त्या खातीर तो कितलो वेळ करसिता, त्या खातीर तो कितलो दुडू करसिता, त्या खातीर तो कितलीं जाहिरातां पळयता, त्या खातीर हर एका दिसा कितल्यो नवे नवे कंपनी येतात. अंतरजाळी मारिफात, जाहिरातां मारिफात, माध्यमां मारिफात मनशाक भुलयतात. तुवें सोबीत दिसाचें आनी तुमी म्हळें कांय सूख ना. सकाळांनी सोबीत दिसाचें आनी हेरांनी आमकां सोबीत दिसता म्हणाचें. तो सोबीत दिसताय म्हणाचें. कांय सूख ना. तें म्हणाचें म्हणया, तें करया. पूण ताचे सांगता आमी इसारियत. मनीस आपणाच्या भितरल्या सोबाये खातीर खंयचें जाहिरात पळयता, खंयच्या पार्लराक येता, कितलो वेळ दिता, कितलो दुडू करसिता, कितलें चिंताप आटयता, कितें प्रयत्न करता. करता गे घेत रावल्यात. उडोल म्हणी वयी न्ही म्हणटल्यार करतात गे. वय कळ्ळें कशें करता हांव. नवें घेता हांव न्ही, सामा मागीर रेतीरेक येता हांव न्ही. वय सामा मागीर घरा मागता हांव न्ही, सामा मागीर पयत पुस्तक वाचता हांव न्ही. हय सक्कडी करता. पूण आमी इल्लें चिंतया, आमच्या भायल्या सोबायेक दिवच्या वेळाक आनी तयारेक आनी संगतीक आमी भितरल्या सोबायेक दिवच्या वेळाक ताळ पडटा गे. थंय म्हटलें थंय म्हणे ओपल्यात न्ही ताळ पडना म्हणून. वय थंय आमकां ताळ पडचें दिसना.
आमी हर एकली मनीस ह्या संवसारांत देवान कितले दीस आमकां दिल्या तितले दीस आमी जियोंक म्हण आयल्या आमी हर एक मनीस जियेता तडे पोटी आमी उद्गारचें आसा कित्या सैबा मन जाती बरी करताय तुका मनशा पडनाय म्हणा नाय म्हणटा हांव कित्याक इल्ले मनशा बरी जिये मनशा बरी जिवोवचें म्हळ्यार कालें मनशा बरी जिवोवचें म्हणून म्हणटा हांव कालें तें मनशा बरी जिवोवचें म्हळ्यार मनशा बरी जिवोवचें म्हळ्यार इल्लें तुज्या जिविताक अर्थ दी सैबा इल्लेशें मनशापणान गौरवान मानान देवाक आनी पेल्याक मानवोवचें बरी जिये म्हणून आमी उलो दिवचो आनी तें पळोवंक मेळनासलेल्या वेळार आमी ताका म्हणटा कित्याक मन जाती बरी जियेताय मनशा बरी जिये तर थंय देवाक मानवोवचें म्हळ्यार शब्द आयलो जाल्यार तो देवाक मानवोवचें म्हळ्यार कितें देवाक मानवोवचें म्हळ्यार आमी एक आदर्श व्यक्ती जावचें आमी एक हेरांक प्रेरण दिवचे व्यक्ती जावचें हेरांनी आमकां अनुकरण करूंक जावचें तसले व्यक्ती जावचें हेरांनी आमकां अनुकरण करूंक जावचें तसले व्यक्ती जावचें हेरां सांगता होनवून जियोवचें शेगुणांनी भरलेलें तसलें जिवीत आमकां कुरपेन भरता म्हळ्यार पवित्रपणां थंय मेटां काडटा म्हणूच अर्थ जाता आमच्या पवित्र सभेच्या दोतोनींत पवित्र सभा विशेश तरान आनी पवित्र पुस्तक विशेश तरान आमकां क्रिस्तांव शेगुणी जिणये विशीं सांगता क्रिस्तांव शेगुणी जिणी एक अलंकार कशें आमी बायलान हे सभेनी आशा करता गे तशेंच शेगुणी जिणी मनशाक एक अलंकार कुरपे जिवीत पूण आधुनीक संवसारांत शेगुणी जिवीत जियोवंक साध्य गी म्हणलें सवाल आमी इतलें पुरो आयकता हांव करता म्हळें शेगुणी जिणी जियोवंक आधुनीक काळार साध्य गी भोगता गी साध्य म्हणून सुलाभ म्हण भोगता गी कश्ट म्हण भोगता आतां म्हणटात तुमी जाप दिवन कश्ट देखून आतांच्या काळार कित्याक ते कश्ट कित्याक म्हळ्यार आमच्या भोंवतणी घडच्यो संगती आनी आमकां आयकोंक मेळचे नारे वा स्लोगन्स म्हणटा दुड्डीत दावने दोड्डप्पा न्ही पयशांक असलें म्हत्व दुसऱ्याक आमकां दिसना बोड आसल्याचें बोळखे उदक आसल्याचें कोळखे म्हणून आमी आदीं थावन म्हणटा आतांचे रितीन आमकां मेळचें चिंताप खा पिये गम्मत मार लात मार लूट मार न्ही गे लात मार लूट मार आमकां हर एका दिसा आयकोंक मेळचे संगती मनशा थंय धाराळ आसा पूण एक कुरीद पोंडला कोर्द पवय न्ही आमकां हे पूर आमच्या भोंवतणी संगती आयकोंक मेळटाना आमी तातूंत प्रभावीत जाता आनी हे नारे प्रचलीत आसतना शेगुणी जिणयेक आकर्शण उणें जाता आनी हें उणें जाता आसतना असल्या वेळार ह्या नव्यानाच्या वेळार असले विशय काणगून आमी नियाळ करता आसतना पवित्र पुस्तकांतय आमी दिश्ट घालता पवित्र पुस्तकांत एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 6वें अध्यायान 11वी वळ म्हणटा शेगुणी जिणी जोडी जायतर आत्मीक दुस्मानाचेर निरंतर तुवें झूज मांडी जाय कित्याक देवसार तुमकां अवगुणांतय आकर्शण करतना ताच्या कुतंत्रा विरोध झुजोवंक देवान दिल्लें कवच नेसा जाय देवान दिल्लें कवच नेसा जाय तें कवच कळ्ळें कवच वा रेनकोट वा सेफ्टी कितेंय म्हणया तें कळ्ळें कवच हां तेंच शेगुणाचें तेंच कुरपेचें तेंच पवित्रपणाचें कवच जर तर तूं नेस्ताय जाल्यार तूं देवसराच्या कुतंत्रांतावन कुतंत्रा विरोध झुजतलोय क्रिस्ताक तूं नेसलाय म्हणून दाखोवन दितलोय जो कोण क्रिस्ताक नेसला ताच्या भोंवतणी अवगुण लागीं येवंक शकचे ना पयलें वाचपांत आमकां मेळ्ळें खंयच्यांतलें वाचलें आत्तां वाचलें पयलें वाचा कोलोसेकारांक बरयल्या पत्रांतलें 3ऱ्या अध्यायांत 12व्या वळी थावन आमी आयकलें थंयसर आमकां म्हळां कित्याक आमी पवित्रपण आपणाय जाय कित्याक आमी शेगूण आपणाय जाय पयलें म्हळां आमी कोणें विंचून काडली परसां
देखून आमच्या मतींत आसाचे आमी देवान विंसून काडलेली परजा ताका मोगाची देखून देखून देवाक आमी मानवोंचे शेगूण आमचे थंय आसा करी जाय हाचें सगळें विवरण दिलां कले शेगूण आमचे थंय आसा जे वस्तू तुमी आयकले सक्टां प्रास वर्तो शेगूण खंयचो म्हणला मोग म्हणला न्ही गे आनी तें एक आमकां सक्कडांक गोत्ता मोग म्हणलो एक शब्द सक्कडांक गोत्ता त्या मोगाच्या फाटल्यान सांगले सुमार आसात ते आमकां विसरतात मोग एक बरें सुलाबायचो शब्द तो आमकां उडास उरता कित्याक म्हळ्यार मोगा विशयी आमी सद्दां आयकता बाकीच्या संगती दिके आयकूंच्यो उणें तर हो मोग आमी कोणाचो करचो गे म्हणून कोणाचो मोग आमी करचो देवाचो न्हय देवाचो आनी पेल्याचो मागीर तुजो तांदूळ खाले म्हणला जसो तूं जो करताय तसो तुज्या पेल्याचो कर देखून 3 संगती आसात देवाचो मोग करिजे पेल्याचो मोग करिजे तुजोय मोग करिजे तुजो तूं मोग करून तुका कळना जाल्यार पेल्याचो मोग करूंक कश्ट देवाचो मोग करून तुका कळना जाल्यार तुका पेल्याचो मोग करूंक कश्ट ह्यो 3 संगती गरज पूण आमी तांतूं तुजो मोग करचें म्हण तें आंबळें तें करता न्ही आमी आमचो मोग करता आमकां कांय उणें जायना तें बरें पळयता आमकां हर एक दिसा जाय जाल्लें मेळाचे आनी आमच्या कुडीचोय बायलो रितीचो पुरा मोग करून ताका तितलें पुरा पॅचअप करून हांवें सोबीत सुंदर आकर्शीक पुडपुडीत दिसाचे पण तुज्या पेल्याचो मोग करचे जाल्यार तुजे भितर शेगूण आसाचे त्या शेगुणा शिवाय पेल्याचो मोग करूंक जायना सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या मनान आत्म्यान सक्तेन तुज्या देवाचो मोग कर आनी तुजो मोग केल्ले बरी तुज्या पेल्याचो मोग कर तातूंत सकड शेगूण हाडले त्या मोगान देवान एकल्यातूच हाडले आतां शेगूण आपणायल्यार आमकां कितें लाभता आतां म्हणून सगळें शेगूण म्हणटा शेगूण आमकां आपणायलें चिंत्या कितें लाभता आमकां काल मेळटा काय म्हणी मेळटा गे काल मेळटा कोणी काय दितात गे शेगूण ओ मनीस आतां उडल म्हणे शेगुणाची सून सकडांनी म्हळे तिका काले मेळ्ळें काले काय म्हणून वाड्यांतलो लोक कालदलो खुशाल जालो कित्याक शेगुणाची सुनेत जर तर तुजे तें शेगूण आसा जाल्यार तुज्या भोंवतणीचो लोक खुशाल जातलो कित्याक आमचे सांगाता एक शेगुणी व्यक्ती आसा आनी त्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो आमी पवित्र सभेन पळयता इतल्यो सांत सांतिन्यो पुरो आसा आमच्यात फाटल्या वर्सांनी आमच्यात भारतांत हांव लायिकांक सांताच्या भाग्यवंताच्या हंताक उबारलें कित्याक उबारलें तांकां आमचें इतलोच पॉयंट कित्याक उबारलें म्हळ्यार तांणी शेगुणाची जिणी जियेल्ली ती देवाक आनी पेल्याक मानवोंची मोगाची व्यक्ती जाली आनी त्या वरवीं तांकां सांतीपणाचें स्थान लाभलें तर जाल्यार आमी जर तर शेगुणाची जिणी जिवंक प्रयत्न करूं जाल्यार देवाची कृपा आमी जोडटल्या आमची भितरली सोबाय सोडटली आमी पवित्रपणा थंय मेटां काडूंक शकतल्या पवित्र पुस्तकांत ह्या विशयेंत आमकां सविस्तार तरान पळोवंक मेळटा जेजून आयच्या सुवार्थेंत आमी पळयलें जेजून सगळ्या ताच्या शिकवणेन हर एक कडेन जावंक पुरो ताच्या प्रसंगांनी जावंक पुरो ओपारेनी जावंक पुरो ताणें गूण केले खंय वचूनी हर एक कडेन एक वा आनी एक शेगूण तो उखलून धरता हर एक वा आनी एका शेगुणाचो उल्लेख करता आनी त्या मारिफात तो सांगता शेगुणी जिणी आमची दिसपडटी जिणी जाय त्या शेगुणी जिणये मारिफात हांवें देवाक मोगाचें जाय देवाक मोग आसतना पेल्याक मोग आसता तेन्ना हांव एक भाग्यवंत जे पवित्रपणाच्या जिविताक मेटां काडटा देखून ताणें म्हळां शेगूण उल्लेख करतना तूं पेल्याचो मोग कर बोगसाणें दी सेवा दी दयाळाय दाखय सोंसणीकाय दाखय मोवाळाय दाखय साणेपण दाखय स्वनियंत्रण कर आनी परत परत तो उल्लेख करून इत्स वाट धर म्हूण आमकां हर एकल्याक उलो दिता शेगुणी जिणी आमकां केदाळा तावन मेळची केदाळा मेळची केदाळा लाभची आमी जल्मातना सक्कड शेगूण हाडनायल्या गे हाडनायल्या ना गे तर ज्या जल्मातना आमी काल हाडनायल्या
एक भुरगें जल्मल्या वेळा पयलें कालें आशेता, ते कित्याक रडटा? भूक लागता न्हय, भूक लागल्यार मात रडचें न्हय. त्या भुरग्याक जाय आवयची ऊब, त्या भुरग्याक जाय आवयचो मोग. तेंच मोगाक तें थान येता, मोगाक तें आशेता. आनी अशें आमचें तें ल्हानपणांतावन मोग म्हणलो शेगोट तेंत आसा, पूण बाकीचे सगळे शेगूण आमी वाडोवन येतना, आमी समजणेक पावता आसतना आमच्या जिणयेंत आमी ते आपणावंक आसात. ते शेगूण आपणावचे प्रयत्न आमी करूंक केदळा. आमी जायते फावटी कश्टांक सांपडल्या वेळार, जायते फावटी समस्यांक सांपडल्या वेळार, जायते फावटी पिडेशेडेक बली जाल्ल्या वेळार, जायते फावटी तिरस्काराक सांपडल्या वेळार, त्या वेळार आमचे शेगूण जागे जावचे, त्या वेळार आमी शेगूण शिकचे. ती सोश्णिकाय जावंक पुरो, समाधान जावंक पुरो, शांतपण जावंक पुरो, स्वनियंत्रण जावंक पुरो, मोवाळाय जावंक पुरो, दयाळाय जावंक पुरो, सेवा जावंक पुरो, आमी त्या वेळार शिकचे. देखून ह्या जिवितांतलो सगळे अनुभव आमकां ह्या शेगुणी जिणयेक प्रेरीत करतात. ते आमचे थंय वाडयतात, चडयतात. पूण आमची ही शेगुणी जिणी आमी आपणावचे प्रयत्न करतना तितलें सुलाभ न्हय. कित्याक सामाजीक जिणी जायती बदलल्या, आदले बरी ना. कुटुंबा जिणी बदलल्या, हर एकल्याची जीवन शैलीच बदलल्या. आमकां आज माध्यमां साहित्यां आयल्यान, वॉट्सॅप, जायरातां, हें तावन चाप्या देंवसार, बेबदेपणाचो देंवसार, रागाचो, मोचराचो, द्वेशाचो, परिफोणाचो देंवसार दिसपडते आमच्या भोंवतणी घुंवरून आसा. आनी आमकां ताच्या जाळींत ओडून आसा, आमकां बुलोवन आसा. आनी त्या वेळार आमी जागृत रावचे. आनी त्या खातीर आमची आब आनी व्हडली आमी ल्हान आसतना सांगताली, कोणाची गी शिमटी उपाद्र करता म्हणून, कोणाची देंवसाराची शिमटी खानांत घालून तो गुंडायता म्हणून. आदी आमकां सांगताले, मागणें करतना इल्लें सुरू जाल्यार देंवसारान शिमटी घालूंक सुरू केली आनी जेमेंक सुरू केलें, जांबया काडूंक सुरू. कितें करता म्हळ्यार आदीं जावन ल्हानपण आमकां शिकयताले, आतां ना तो देंवसाराची खबर तेकारा उलयना. आमकां ल्हान आसतना सांगता देंवसार तुज्या खानांत शिमटी घालता. आतां त्या देंवसाराची शिमटी मॅजीक शिमटी जाल्या. तो खंयच्या रितीन खंयच्या वेळार कशी कशी घालता, बारी उळवळता, उळवळून उरता. आनी त्या वेळार आमकां देवातावन शेगुणांतावन पयस व्हरता, अवगुणांक तो आकर्शीत करता. पापा फ्रांसीस ताणें पाठयल्या आपोस्तलीक पत्रांत संतोष पावा आनी उल्हास पावा ह्या दस्तावेजान 4थो अध्याय वाचतल्यार स्पश्ट कळटा. तो म्हणटा, शेगुणी जिणी आमी जियोंक जाय, आपणावंक जाय. आमी पवित्रपणांतय मेटां काडी जाय. आनी दुसऱ्या वातिकान विश्वास सभेन शिकयली शिकोवण परत्यान तो उखलून धरून सांगता, आमी पवित्रपणांतय मेट काडी जाय. शेगुणी जिणये मारिफात आमकां आमी पवित्र करी जाय. आमी आयकलें शुभ अर्थेंत खंयचो रूख बरें फळ दिता? जेजूच्या वेळार बरो रूख, आतां कशेचो रूख न्हय. आतां आमी हाडचे रूख खंयचे? बरो रूख मागीर कशी करचो रूख न्हय. कशी केल्लो रूख हाडून तो ल्हान आसतना हातान काडून जाणचे बरें पोणां जाल्यार तो बरो रूख. तो बरो रूख आयलो कितलें तेंप येता? गुर्तू न्हय पळय, थोड्या तेंपा भितर ताचें मूग जालें. पूण बरो रूख आदी आमी लावन ताचो पोस केल्लो तो साबार काळ उरता आनी साबार काळा पर्यंत तो बरें फळ दिता. आनी बरें फळ दिचें जाल्यार आमी ह्या संवसारांत संवसार कितले वर्सां जियेता गे तितल्या वर्सांय बरें फळ दिवंक, तितल्या वर्सांय आमी हेरांक देवाक मानवून जिवची मनशां जावंक, बरें फळ दिवंक आमच्या उतरांनी करण्यांनी आमच्या सेवे मारिफात खंय जियेता खंयच्या परिसरांत जावं थंय हांवें उखून दाखय हांव एक क्रिस्तांव, हांव सोम्याचो पाटलावदारी, म्हाका ताणें शेगूण दिल्यात आनी हे शेगुणा मारिफात हांव म्हाका आनी तुकाय पवित्र करता. हें चिंतप आमच्या मतीन दवरिचें. आनी आमकां हर एकल्याक ल्हानपणांतल्यान शिकयलां. आमकां खंय वचोंक आसा? बाजाराक. खंय वचोंक आसा? सर्गार वचोंक. तें भारी सुलाभ. सर्गार वचोंक आमी म्हणटा. सर्गार वचोन कितें करचें? थंय इल्लें भोवन परत्यान फाटीं येवचें. सर्गार वचोन कितें करचें? आमकां शिकयतात सर्गार आंजाचो कोर कितें म्हणटा? तो गायना करता. वय मो कितें करता?
पवित्र 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 दळबारांच्या सर्वेस्पोरा देखून आमी एक दीस त्यात कोरां आंजांच्या कोरां सांगता मेळून सर्वेस्पोराक आमकांय ते भाग मेळाचे पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर म्हणून आमी म्हणचो दीस येजे जाल्यार ताका पूरक जावन आमी ह्या संवसारांत शेगूण आपणावन पवित्र आमकांच करून पवित्रपणाचे लक्षण आमचे थंय दिसल्या वेळार आमी त्या दिसा पवित्र पवित्र म्हणूंक सक्तल्या हे मतीन दवरया आनी ह्या खातीर ह्या आमकां मेळचे अवकाश घेवया अवकाश आमकां नियाळ करूंक जायते मेळटात तेन्ना तेन्ना हर एका ब्रेस्तारांगा बाळूजेचें नोवेन जाता हर एका नोवेना वेळार जायते संगती आत्मीक संगती नियाळ करूंक मेळटात मागणें करूंक मेळटा परिवर्तन जावंक मेळटा मागोवंक अवकाश जाता आमचे थंय शांती समाधान हाडूंक शकता देखून हे सगळे संदर्भ आमकां शेगुणी जिणये वरवीं पवित्र जावचें तसलें भाग दिवन दी म्हणून देवा लागीं मागया आनी तेन्ना उडोल म्हणलें तेंचें पद वाड्यांतलो लोक सामाजींतलो लोक शेजारचो लोक घरचो लोक संतोश पावतलो कित्याक शेगूण ही व्यक्ती आमचे मदें आसा म्हण म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमच्या हातांतलें बलिदान सरपदवेदार देव बाप मानून घेवन दी म्हण मागया जातांतलें बलिदान आपल्या मनातली विवेक आनी आमच्या कुटुंबा सर्वेस्पोर म्हणून घेव सर्वेस्पोरा तुजी परजा भेटयता ती देणी दयेन मानून घे तुज्या दैवीक जिवीत आमकां दिवंक सोदताय म्हूण आमी भावार्थान आनी भक्तीन सतमनता तुवें घडलेले ह्या संस्कारा उदेशी ते आमकां भरपूर मेळो म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोरात उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक आमी धीन वासुया हय अशें आमी करून फावो सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुज्या सरवण्याची सासणीक येवजन उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें अनंतपूत तुजो आमचे विनाश सैबान दिश्टीक पडलो ताचें अमरपण परसळ्ळें
ताणी आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या दळबरां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट आनी मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दीन वचून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दीन वचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्यार तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बावडतासो गुट परगटुया. Somice sumelo, somice sumelo, somice suciva zala. Oh, pavarta sugun, ami pergata, Jesu novyane tolo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. हो जिविताचो मुंडो आनी सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दीन वचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केपे तुमचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पिटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. ओंकार मरे देवाचे मे सांगाती बागेवोन जुजे, बागेवोन धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेधार बापा, सरबंधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सडवणदाराची आज्ञा मनान धरया. ताणें मागील शिकयल्ल्या मागण्यात भारी आमी शेगूण आमच्या जिणेचे वजरां करन, पवित्रपण आमच्या जिविताची वाट करन, जिवंक ताची कृपा मागया. आमच्या बापा सर्गी तुजें रास आमकां
तुझी खुशी सरगार जाता तशी संसार नेहमी आमची तसे आमची आणि कोण वाईट सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निबार दया करून ह्या जिवितान सोबस्काय आमकां दी सर्गींचें भागर आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोबरशान उतरयतल्यांक आमकां तुजे उदारका कुर्तीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंदुतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दीश घाल तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याचें शांत समाधान सदां काल तुमचे सवय आसो माया मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणान भाग घेवंक हांगासर एकठांय जाल्लीं आमी सर्व सुभागी सुम्या तुमचे तुमका फावना तुमचे उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली Jesu स्वागत तुका मी तुझो सांगात म्हाका सोम्या जेजू स्वागत तुका मी तुझो सांगात म्हाका ये जेजू ये काळजान म्हज्या काळीसे मोगान तुझ्या ये जेजू ये काळजान म्हज्या भर काळीसे मोगान तुझ्या काळजान म्हज्या भर काळजीचे मोगान तुझ्या ये जेजू ये काळजान म्हज्या भर काळीचे मोगान तुझ्या
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, ह्या तुज्या संस्कारान आमकां वांटो दिवन तूं आमकां एकवटायताय, तर हो संस्कार आमच्या काळजांनी सुफळ जावं आनी अशें तुजें देणें घेवच्याक हेंच देणें आमकां आयतें करूं म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. बसात. तुमकां सुमिस्ता बरो दीस मागता. गुड मॉर्निंग. मोगतशनो, आज आमी बाळकाजेच्या फेस्ताक तयार जावन चवथ्या दिसाचें नव्यान करून आसा. आज आमी नियाळो विशय जावन आसा शेगुणाचें जिवीत करता आमकां पवित्र. आनी आज आमी सकड वावरेड्या पासून मागोन आसा. सर वावराड्याचो वावर आशिर्वादीत जावं दी म्हणून आमी मागया. हर एक दिसा आमी नियाळचो विशय फेस्ताच्या संदेशा वयर मांडून हाडला. फेस्ताचो संदेश जावन आसा क्रिस्ताक नेस्या पवित्र जावया. क्रिस्ताक नेस्या पवित्र जावया. हो फेस्ताचो संदेश. ह्या संदेशा वयर सगळे नियाळ मांडून हाडल्यात. सुरूच्या दिसा पवित्रपणाक आपोवण ह्या विशयांत आमी नियाळ केलो. ताच्या उपरांत कसल्यो अडकळी पवित्रपणाचे जिविताक येवच्यो आनी आज कितें आमकां पवित्र करता, पवित्रपणाच्या वाटेर चलयता, ह्या विशयान आस्तावन आमी नियाळ करता. आयच्या दिसा हे मिसाचें बलिदान भेटोवन ह्या संदेशा वयर नियाळ दिला. मनादेक बाप अँटनी लोबो, पंपई मायेची फिरगज, गुरपूर कायकांबा हांगाचे बिगार ते जावन आसात. हांगासर ह्या पुणशेदास आमच्या हर एका कार्याक ते प्रोत्साह दितात, पाठिंबो दितात. आमच्या कार्मेलितांचे अभिमानी जावन आसात. सर रितीने आमकां ते सहकार दितात. तुमच्या सुमेसांच्या नांवी बाप अँटनीचो आमी उपकार बावडटा. जेजू बाळकाची आशिर्वादां बाप अँटनीचेर सदांच आसूं दी. तशेंच जेजू बाळोक गुरपूर पंपई मायेची फिरगज, गुरपूर कायकांबा ह्या फिरगजेर आपले आशिर्वादां वतून दी म्हणून आमचे मागणें जावन आसा. थँक्यू फादर. मोगतशनो, फाल्यां आमी सर्व युवा जनां पासून मागचो दीस मंगळूर डिएसिजन हें वरस युवा जनांचें वरस म्हूण पासारला. फाल्यां सांजेर 6 वरार युवा जनां खातीर प्रतीक मीस आसतलें. ब्रेस्तारा पिडेस्तांनी प्रायस्तां पासून मागचो दीस. पिडेस्त प्रायस्तां खातीर सकाळीं 10:30 वरांचेर प्रतीक मीस आसतलें. 10:30 वरांचेर पिडेस्त प्रायस्तां दायकन वेळार आपोवन हाडा. तांकां कुमसार जावंक आसा जाल्यार जायते याजक आसतले. अशें बसुल्ल्या कडेनच कुमसार जावंक वेवस्था आसा. तशेंच त्या दिसा सकाळीं 9 तावन ब्रेस्तारा सकाळीं 9 तावन दनपारां 1:30 वरां पर्यंत आमच्या हॉलांत रक्तदान शिबीर आसतलें. ह्या रक्तदान शिबिरांत जायत्या जाणांनी वांटेली जायजे म्हणून विनंती करता. रगतदान करण गरजेवंतांक आदार दिवंक विनंती. सोनवारा भुरग्यां पासून आमी मागता. नेणट्या भुरग्यांक सकाळीं 10:30 मिसाक आपोवन हाडा. हेर भुरग्यांक सांजेर 6 वरार संभ्रमीक मिसाचें बलिदान आसतलें. 14 आनी 15 तारखेर आमी वार्षिक परब संभ्रमता. जायती मिसां त्या दिसा आसात. 14 तारखेर 10:30 मीस पिडेस्त प्रायस्तां खातीर. सांजेर 6 वरार संभ्रमीक मिसाचें बलिदान. 15 तारखेर 10:30 मीस भुरग्यां खातीर आनी सांजेर 6 वरार सोंपणेचें मीस उपरांत येवकरिस्तीक पुरशां वाचलो. हेर जायते मिसां आसात. दायकन भायर करतल्यो आसात. तांचो सगळो विवार आसा. दायकन पळया. मोगतशनो, हर एका दनपारां भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था आसा. ह्या दिशेन तुमचो सहकार आमी आशेता. कोणी वरवीं दिवंक आशेता जाल्यार इमाजे मुखार अर्पण करयेत वा सडीत मापान वरवीं दिवंक आशेता जाल्यार आमकां गरज आसा. आमकां खंयचोय एक आयटम सडीत मापान दिवंक आशेता जाल्यार दायकन आमकां मेळ्ळा. खंयचें गरजेचें म्हणून आमी तुमकां तेलशितल्या. भाव भयणीनो, हो संभ्रम बऱ्या तरेन जायजे जाल्यार जायत्या जाणांनी आदार दिला, दिवनूच आसात. तांकां आमी ऋणी आसा. जेजू बाळकाच्या आशिर्वादां तांचेर आमी मागता. जायते जण सकाळीं जावन राती म्हणसर हांगासर सेवा दितात. तांचे पासून तांच्या कुटुंबा पासून ती आमी मागता. आज बंद आसा या ना थोड्यांक येवंक इल्लीशी हरकत जाल्या. त्याग करून तुमी हांगासर आयल्यात. तुमच्या बऱ्या मनाचेर बाळू जेजू आशिर्वादां घालूं दी. तशेंच जायते जाणांनी आमकां तेळशिल्ले आसा. फादर, आज आमचे खातीर मागा. पयस पयसतान येवच्यांक आज येवंक इल्लेशें कश्टांचें जाला. 9 दिसा नोव्हेंबराची आसली पूण तांकां येवंक जावना. तांचे पासून ती आयच्या दिसा आमी मागया. सगळें बंद आसा जाल्यार शांत रितीन जावच्याक आनी हांगासर येवच्या भक्तिकांक बऱ्या तरान येवंक फावो जावं दी म्हणून आमी मागया. देव बरें करूं. बाळू जेजू तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाच्या सगळ्यांचेर आपले आशिर्वाद वतो. उबी रावया. मिसाचो आशिर्वाद. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. सर पदवेदार देव,
बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशिर्वाद घालूं वसोन ह्या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे सरामिती बिगालिया मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावन सो म्हजो संतोष म्हणटा जेजू मनशा सोयी जावन जियेलो सताच्या गजांनी तो मनशाक पावलो पिडा गुण करून दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें नेणाऱ्या शिकलो जेजू